नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकारेच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचें काम करतना चंद्रू गांवकर ह्या लायनमॅनाक शॉक लागून आयलें मरण. सर्वेश गांवकाराक किरकोळ दुखापत. होंडा 70ची घडणूक. कोलवाळ पुलाचेर स्वय अपघातात जखमी जाल्ले 25 वर्साचे खोर्ली म्हापशेचे चलयेक मरण. जीएमसीत उपचारा वेळार आयलें मरण. गोंयभर अवकाळी पावसाची धुमशणां. राजधानी पणजे धरून मडगांव म्हापशे हेर बाकीच्या वाठारांत पडलो उटंगाराचो पावस. अचकीत आयिल्ल्या पावसाक लागून लोकूय काचाबूल. दुकानां आनी पुला पोंदा घेतिल्लो आसरो. काणकोणच्या रवींद्र भवनाक पहिल्याच पावसात गळटी. गळटेक लागून पुराय बिल्डिंगेत साचून रावलें उदक. 2024 वर्सा घाईगडबडीन केल्लें उक्तावण. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड 3 दिसांचे गोंय भोंवडेर. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विमानतळार दिलो येवकार. गोंयांत सरकारी आनी सामाजीक कार्यावळींनी घेतले सहभाग. ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ डॉक्टर जयंत नार्वेकर संवसाराक अंतरले. पुण्यातल्या घरांत घेतलो निमणो स्वास. आता पळयात खबरो विस्तारान. ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचें काम करतना होणा 70 वाठारांत चंद्रू गांवकर ह्या लायनमॅनाक शॉक लागून मरण आयलें. चंद्रू वांगडा आशिल्ल्या सर्वेश गांवकर हाकाय शॉक लागून मातशी दुखापत जाल्या. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. महत्वाची गजाल म्हळ्यार लायट बंद आसूनय शॉक लागलो कसो असो प्रस्न निर्माण जाला. पळयात पुराय बातमी. होंडा 70 वाठारांत ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचें काम करतना एका लायनमॅनाक शॉक लागून मरण आयलें. चंद्रू गांवकर अशें ताचें नांव आसा. तो मोडले 70चो. दुरुस्ती वेळार चंद्रू वांगडा आशिल्ल्या सर्वेश गांवकर हाकाय शॉक लागून किरकोळ दुखापत जाल्या. होंडा 70 वाठारांत पावसा पयलींच्या कामा खातीर शटडावन आशिल्लें. होणाच्या पोस्तवाड्यावेल्या एका ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचें काम सुरू आशिल्लें. चंद्रू गांवकर हो लायनमॅन ट्रान्सफॉर्मराचेर चढिल्लो. ताचे वांगडा सर्वेश गांवकरूय आशिल्लो. दुरुस्तीचें काम करतना चंद्रू गांवकाराक शॉक लागलो आनी ताका मरण आयलें. जाल्यार सर्वेशाक किरकोळ दुखापत जाली. महत्वाची गजाल म्हळ्यार लायट बंद आसतना शॉक लागलो कसो असो प्रश्न निर्माण जाला. हे घडणुकी उपरांत ए आनी जेईन घडणूक थळार धांव मारिल्ली. शॉक नेमको लागलो कसो हाचो तपास सुरू आसा. व्हेरी बॅड ट्रॅजेडी. कारण ही जी गोष्ट घडल्या अत्यंत म्हणजे दुःखदायक घटना. कारण 4 जंक्शनां एकठांय जाला आणि म्हज्या म्हायती प्रमाणे सगळी लायट बंद केले आसतना थंय कितें तरी बारीकशे चुकी लागून हो एक्सिडेंट जाला. त्याची इन्क्वायरी करपाक सांगल्यार त्या सगळ्या कुटुंबाच्या दुःखान हांव सहभागी आसा. आणि सगळ्यांत महत्वाचें म्हणजे ती कोणी कितें केलां हें पळोवचें पडटलें आमकां आणि त्याची योग्य इन्क्वायरी करपाक हांवें चीफ इंजिनियराक लायल्या. ओके. आणि सर कोणी कितें अशें चालू केलें आसतलें? ना, बहुतेक ते फाटल्या फावटी जाल्लें पळय दुसऱ्याच्या जनरेटरांतल्यान बी लीक जालें जाल्यार पळोवचें पडटलें. अजून तसलें कोणीय करता जाल्यार पळोवचें पडटलें. व्हडलो जनरेटर असल्या शिवाय ते जावंक शकना किंवा मोठो स्टोर कॅपॅसिटीची बॅटरी असल्या शिवाय ते जावंक शकना. कारण सगळे जंपर हे बंद केल्ले म्हणून म्हाका रिपोर्ट आसा. पूण हांव ताचेर कांय उलयना. शेवट दुख्ख हें मोठें आसा. आवय बापायक आनी भुरग्यांक आनी बाकीच्या सगळ्यांक तें दुख्ख पेलपाची शक्ती देवान दिवपाक जाय. सो ताचेर हांव चड भाश्य करना. फक्त इन्क्वायरी जातली भाश्य करता. ओके. आणि सर ते आता किट तुम्ही दितात पळय सेफ्टी किट ते आता ते वापरना? तें आसा रे तांचे कडेन सगळें आसा. ताका आशिल्लें न्ही, ताका ना खंय आशिल्लें न्ही. हय सगळें आसा रे. पूण तें आतां आनी ताचेर कांय उलयना हांव. कळ्ळें? कारण तांच्या दुख्खार म्हाका कांय उलोवपाचें ना. कितें सो नाव आय वॉन्ट टू मेक प्रॉपर इन्क्वायरी इन द मॅटर एंड देन आय वील टॉक. नमस्कार. सध्या आम्ही हुंडा पोस्टवाडा हांगासर आसा आणि हांगासर कांय वेळा पयलींच एका 20 कर्मचाऱ्याक शॉक येवन ताका मरण आयलेलें आसा. आयज हुंडा पोस्टवाडा जो हुंडाचो जो भाग आसा तेतूर लायटीचे शटडावन आसलेले आणि
ह्या वेळार जे पूर्व पावसाळी काम आसा हे काम सुरू असलेले आणि ताका लागून हांगासर ट्रान्सफॉर्मर आसा ते ट्रान्सफॉर्मराचेर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे जे कर्मचारी आसा हांगासर ते काम करताले. एकूण 30 जाणां वयर टिपीचेर ट्रान्सफॉर्मराचेर चडलेले असताना तांकां अचानक शॉक मारलो आणि तेतूर तो चंद्रू गांवकर आसा ह्यो मोडले 70 ह्या कर्मचाऱ्याक पयस तो शॉक येवन उरलो आणि जो दुसरो कर्मचारी जो सर्वेश गांवकर आसा ह्यो शॉक येवन सकयल पडलेलो आसा. तशेंच दुसरो कर्मचारी आणि एकटो आसा तो सीडी असली त्या सीडीचेर तो उरलो आणि तो बाल वाचलेलो आसा. एकूण 30 जाणां हांगासर जे काम करताले बाकी सगळे जे कर्मचारी आसा ते सकयल असलेले. एकूण ही लायन बंद असलेली आणि तरी सुद्धा शॉक येयलो ही अजापाची गोष्ट आसा आणि ह्यो शॉक कित्या खातीर येयला हेजो सध्या तपास सुरू आसा. हांगासर सांजे जे ऑफिशियल लेवल जे एई आहा जेई आसा ते हांगासर येयल्ले आसा आणि शॉक कित्याक येयला हेजो सुद्धा तपास सुरू आसा. सर्वेश गांवकर ह्यो एका किरकोळ मार बसलेलो आसा आणि ताका सध्या जीएमसीन उपचारा खातीर व्हेल्लेले आसा. आणि जो चंद्रू गांवकर हेका जो मरण आयिल्ले आसा तेका जेन्ना ताका काडले तेन्ना तो मातसो ताका जीव आसलेलो आणि ताका सांखळे हॉस्पिटलान व्हेलो मात ताका डॉक्टरांनी मृत्यू घोशीत केलेलो आसा. सध्या पोस्टमॉर्टम करून तेजी जी बॉडी आसा ही जीएमसीन व्हेलेली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. कोदवाळ पुलाचेर स्वय अपघातांत जखमी जाल्ल्या 25 वर्साच्या खोर्ली म्हापशा रावपी चलयेक मरण आयलें. समृद्धी वांयगणकर अशें ह्या चलयेचें नांव जावन आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अपघातांत जखमी जाल्ल्या समृद्धीचे जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले. मात उपचारा वेळार मंगळारा फांतोडेर ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. समृद्धी ही म्हापसा नगरपालिकेची सध्याची नगरसेवक शुभांगी वांयगणकर हाची धूव आशिल्ल्याचें कळटा. हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयभर अवकाळी पावसान हजेरी लायली. उटंगाराच्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाली. मजगती गोंयांत 26 मे मेरेन पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. 20 आनी 21 मे अशे 2 दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला जाल्यार 26 मे मेरेन येल्लो अलर्ट आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान सांगलां. मॉन्सुना खातीर निर्माण जाल्ल्या पोषक हवामानाक लागून महाराष्ट्र सयत कोकण आनी गोंयांत फुडल्या कांय दिसांनी उटंगराचो पावस झडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायलो. ह्याच अदमासा प्रमाण गोंयभर अवकाळी पावसान हजेरी लायली. उटंगराच्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. रस्ते उदका पोंदाक गेल्ल्यान येरादारीक आडखळी येवपाक लागल्यात. मजगती गोंयांत 26 मे मेरेन पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 20 आनी 21 मे अशे 2 दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला जाल्यार 26 मे मेरेन येल्लो अलर्ट आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पोरवर्सा जुलयाचे 27 तारखेर थळावो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकराच्या वाडदिसाक उक्तावण केल्ल्या काणकोणच्या रवींद्र भवनात पयल्याच पावसात गळटी लागली. हे गळटेक लागून काणकोणच्या रवींद्र भवनात सगळे कडेन उदकूच उदक दिश्टी पडटालें. पळयात पुराय बातमी. पूर्ववर्सा जुलयाच्या 27 तारखेक उक्तावण केल्ल्या काणकोणच्या रवींद्र भवनात पहिल्याच पावसात गळटी लागली. या गळटेक लागून पुराय रवींद्र भवनात उदक साचून रावला. पहिल्याच पावसात रवींद्र भवनात गळटी लागिल्ल्यान काणकोण वाठारात आरती परती चर्चा सुरू आसा. 2013 वर्सा ह्या रवींद्र भवनाचो बुनयादी फातर घातिल्लो जाल्यार जानेवारी 2017 प्रत्यक्ष कामाक सुरवात जाल्ली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड 20 ते 22 मे मेरेन 3 दिसांच्या गोंय भोंवडेर आसतले. गोंयांत सरकारी आनी समाजीक कार्यावळींनी सहभाग घेतले. गोंय भेटी वेळार उपराष्ट्रपती राजभवनाक भेट दितले. तशेंच राजभवनाच्या आवारांत चरक आनी सुश्रुत हाच्या पुतळ्यांचे अनावरण करतले. 21 मे ह्या दिसा मुरगांव बंदराक भेट दितले. पोन्ने गोंयच्या इंडियन कावन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च तशेंच सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट हांकांय भेट दितले अशी माहिती मेळ्ळ्या. ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ डॉक्टर जयंत नार्वेकर हांकां मंगळारा फांतोडेर मरण आयलें. पुण्यातल्या घरांत तांणी निमणो स्वास घेतलो. पिरायेच्या 86व्या वर्सा तांणी निमणो स्वास घेतलो. तांकां कसलेंच दुयेंस नाशिल्लें. न्हिदिल्ले कडेनूच तांकां मरण आयलें.
म्हापशा करसवाडा वाठारांत आशिल्ल्या उड्डाण पुला खाला एक अनवळख्या मनशाची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली. ही कूड भिकाऱ्याची आशिल्ल्याचो दुबाव आसा. ही कूड 5व्या रंगाच्या प्लास्टिकात गुठलायल्ल्या अवस्थेत सापडली. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. एक 8 दीस पयलीं आमच्या आमदाराकडे आमी एक मिटींग घेतली. सगळे ट्रॅफिक पोलीस सगळे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आसलेले तेन्ना सुद्दां हांवें अशें म्हणून दिलेलें की हांगा 4 जाण एक हांगा वास्तव करता हांगा सगळें तेंचें कितें बरें वायट जालें जाल्यार तेची प्रॉब्लेम हांगा प्लस आमच्या म्हापसा बस स्टँडाचेर अशें खूब कडेन अशें हे जालें तेन्ना कितें तरी तेजेर उपाय योजना काडपाचे म्हणजे तेन्ना आमदारान कितें सांगलें आमी एक तरी एक कमिटी करया आणि तेजेर कितें तरी सक्षम मोक्ष लावया हें चालू आसलें. एक 4 दिसां पयलींच गजाल गेल्या मंगळारा ही मिटींग जाल्लेली. ह्याच बद्दल ते आपल्या घर बी आसलेले पळय ते सुद्दां येयल्लेले आसले तेन्ना तेंच्यांनी कितें तरी हो तोडगा काडटा म्हणून आमकां आमदारान आनी सगळ्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक एश्युरन्स दिल्लेले आसा. त्या प्रमाणे ते फुडें वयतले. तशें आतां हालींचे पळोवपाक एक 2-3 जाण अशें आसताले हांगाच आमी एक घोव आनी बायल दादलो आनी एक बायल आसा आनी ते सुद्दां ते पुलिसांचे नदरेन हाडून दिलेले पूण ते कशें आसता ते काय येयले की ते पळयटा आनी परत आसले थंय मागीर परत येवन परत वयता. पूण हेचेर कितें तरी तोडगो काडपाक जाय. आमी सगळे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आमी इलेक्टेड मेंबर्स आमदारान सगळ्यांनी तेंचे कितें तरी तेजेर उपाय योजना करपाक जाय. आता पावसाळ्याक सुरवात जाल्ल्यान डेंग्यूचे दुयेंसान सध्या मानवयर काडला. तेच वांगडा आता डेंग्यूचोच आनीक एक प्रकारचो जोर म्हळ्यार हेमरहेजिक फिवर. ह्या जोराची लक्षणां म्हळ्यार तकली दुखप, जॉयंट्स पेन तशेंच आंगार रॅश येवप. कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून आयल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. कळंगूट वाठारांत 3 बेकायदेशीर बांदकामां मातये बरवण केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कळंगूट पंचायतीन सर्वे नंबर 242 एकांत आशिल्ली 3 बेकायदेशीर बांदकामां मातये बरवण केली. पंचायत राज कायद्याच्या कलम 66 खाला ही कारवाय केली. याचिकादार इमारतीचे आराखडे, बांदकाम परवाने वा रावपाचे योग्य कागदपत्रां सादर करूंक अपेशी थारिल्ल्यान पंचायतीन ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा. ही खूप पयलींची केस. जी केस डायरेक्टर पंचायतीन आशिल्ली पूण कोणी रिस्पॉन्ड करूंक ना. ताका लागून म्हाका दिसता जो कंप्लेनंट आशिल्लो पळय तो हायकोर्टान गेलो आनी कोणें फॉलोअप जावंक ना म्हणून ताणें हायकोर्टासून ऑर्डर हाडली की तेचेर बेगींतल्या बेगीन ती एक्सपिडायट जावची. अकॉर्डिंग टू दॅट ती डेमोलिशन जे स्कॉडाक एप्लाय केलें आनी आयज आमी हांगा आयले. हांगा आयले तेन्ना आमकां अशें कळून आयलें की जे स्ट्रक्चर जे कितें मार्क केल्ले तेन्ना पयलींच्या सेक्रेटरीन हांगा जो रिपोर्ट केल्लो तो जर पळयलो आनीक जी पार्टी आसली रिस्पॉन्डंट पार्टी आसली तेंचे कडेन जे प्लॅन आशिल्ले त्या प्लॅनाचेर पळयले जाल्यार 4-5 स्ट्रक्चर जे ऑलरेडी प्लॅनाचेर आसा मिन्स सर्वे प्लॅनार आसा तेय तितून इन्क्लूड आशिल्ले. हेतून इन्क्लूड आशिल्ले इल्लिगल म्हणजे इल्लिगल जे स्केच काडिल्ले त्या इन्क्लूड आशिल्ले. पण जो प्लॅन पळयतकीर कळ्ळें की ते जे स्ट्रक्चर आसा ते लिगल आहा आनी 2च स्ट्रक्चर त्या प्लॅनार जे इल्लिगल दाखयताले. आतां जे पार्टीन एका स्टेक एप्लाय केला. जे आपले जे बाकीचे स्ट्रक्चर आसा पळय ते स्ट्रक्चर लिगल म्हण त्यांनी क्लेम केला आनी जे स्ट्रक्चर जे प्लॅनाक नाशिल्ले ते आमी हांगा डेमोलिश केला. We had filed a writ petition in the High Court directing the demolition of all these illegal structures. These structures are around 16. So this is actually a full-fledged 4-star commercial beach resort they were running. So actually in the year 2011, the village panchayat had issued a demolition order against all these structures. But for reasons best known to the authorities itself, the village panchayat did not carry out this demolition. So when it came to our notice that this demolition order wasn't executed, we immediately filed a writ petition at the High Court, and after multiple hearings, the High Court was pleased to direct demolition of all these structures, that is around 30 to 40 rooms, this illegal 4-star beach resort. That is, this resort is spread on
around 40,000 square meters of land in Kalangut village. Maka disona येदी व्हडली प्रॉपर्टी कालांगुटान कोणाची आहा म्हणून. And these people are doing gross blatant violations of the Panchayat Raj Act and the GCZMA norms. Total 16 स्ट्रक्चर्सांचे डेमोलिशन येयल्ले हा. ते तितूंतले आता तेंच्यांनी 3 की 4 स्ट्रक्चर डेमोलिश केल्ले हा. सत्तरीच्या वाघुरे शिंगणे वाठारांत 2 मोटरसायकली जाल्ल्या अपघातांत पिसुर्लेचो ज्येष्ठ मोटरसायकल पायलट महादेव गावडे हांकां मरण आयलें. दुचाकीची समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. अपघातांत गंभीर दुखापत जाल्ल्यान महादेव हांकां सांखळे भलायकी केंद्रांत व्हेल्ले. मात दोतोरांनी तांकां मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. दुसरो दुचाकी चालक कृष्णा वांयगणकर हाचे आड वाळपय पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. सोमारा सांजे हो अपघात जालो. वाघुरे शिगणे सत्तरी हांगासर 2 मोटरसायकलीचे जालेल्या समोरासमोर भीषण अपघातात शांतीनगर पिसुर्ले हांगातलो 70 वर्साचो ज्येष्ठ मोटरसायकल पायलट महादेव दत्ता गावडे हेका मरण आयलेलें आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार शांतीनगर पिसुर्ले हांगातलो महादेव दत्ता गावडे ह्यो 70 वर्साचो ज्येष्ठ मोटरसायकल पायलट गेल्या कितलीशींच वर्सां हांगासर खाजगी मोटरसायकल पायलट वेवसाय करतालो आनी काल सच्या सारको जेन्ना कोणाक घेवन तो वाघुरे शिगणे ह्या भागान गेलो आनी परत येताना जेन्ना पावलो तेन्ना समोरून येवपी कृष्णा संजय वांयगणकर ह्यो 20 वर्साचो युवक रावपी पेड्यांनी अडवय सत्तरी हांणी ताका जोरदार धडक दिली. ही धडक इतली भीषण आसली की तेतून महादेव गावडे ह्यो रस्त्याचो फेकलो गेलो आनी ताका जबर दुखापत जालेली. ह्या वेळार थंय जे लोक आसलेले तेंच्यांनी 108 आपोवन ताका सांखळे आरोग्य केंद्रांत व्हेले. मात थंय डॉक्टरांनी तपासल्या नंतर ताका मृत्यू घोशीत केलेले आसा. ह्या प्रकरणात वाळपे पुलिसांनी घटनास्थळी वचून पंचनामा केल्लो आसा. तशेंच जो कृष्णा संजय वांयगणकर आसा हेज्या विरुद्ध गुन्हा नोंद केल्लो आसा. तशेंच महादेव दत्ता गावडे हेजी जी बॉडी आसा ही पोस्टमॉर्टमा खातीर GMCन धाडलेली आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस निरीक्षक विजय शिरोडकर हेंच्या मार्गदर्शना खाली उपनिरीक्षक प्रथमेश गावस्कर आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. गोंयांत पावसाळी पर्यटनाचेर भर दितले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. पावसाळी पर्यटना खातीर गोंयांत पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर कितें करपाक जाय हे विशीं चर्चा करपा खातीर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन पर्यटना कडेन संबंदीत आशिल्ल्या स्टेक होल्डरांची बसका घेतली. गोंयांत पावसाळी पर्यटन कशें तयार करूं येता, पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर तांकां कसल्यो सवलती दिवं येतात ह्या विशयाचेर मंत्री रोहन खंवटेन वेवसायिकां कडेन चर्चा केली. आयकात ताचें म्हणणें. The focus was on monsoon tourism and how we can come together collaboratively and cooperatively in this competitive market by getting packages and ensuring that we promote Goa in the right sense. As we have been talking about Goa beyond beaches, there are a lot of cultural experiences in this monsoon, whether we are talking about Saunjiao, Chikalkalo, Bondera, or we are talking about the culinary aspect of it, or we are talking about the hinterlands, the trails. There are so many things to Goa that we need to come and put it effectively. आता jenna competition has been there in terms of the countries which we talk about, whether it's the Vietnam or we're talking about other countries like Sri Lanka or other places, Indonesia. We are also talking about the pricing aspect of it, which we need to look at in terms of broadly how the market corrections are required. So in detail, we have had a discussion with the hotel industry and the airlines industry in terms of curating packages, in terms of certain corrections if they need to look at, in terms of keeping in mind not Goa only as a destination, but keeping in mind the competitiveness from the other countries, which we need to relook at in terms of losing business as far as Goa is concerned. UAE and Middle East has been a big market which can be promoted, so the whole package from the airlines needs to come in. And similarly, the OTA platforms have a big role to play in promoting and putting things right as far as experience is concerned. And other than the experiences, the overall feel about and the stay in Goa. A lot of packages, right from thinking about our nostalgic moments in college to talking about solo travelers, talking about women traveling alone, to talking about conventions and things have been brought on the table. And the hotel industry, which is along with Jack, Ranjit, Kanika and the whole team, the OTA platforms and the airlines people have rest assured today that they will discuss within themselves, putting a lot of things together, including ideas of how we can increase our stay in Goa, why cooperation between the hoteliers and the airlines partners, so that the tourist also gets a good experience. At the same time, he is able to ensure, especially the target audience between the middle class and the upper middle class, who are the highest spenders today as far as the country is concerned, the domestic tourist is concerned. And by this Friday, we have told them to curate things which are required to be forwarded and promoted as far as
tourism in Goa is concerned and the monsoon is concerned. आमचो monsoon इतलो बरो आसता पण एखाद्या लोकांक खबरूच ना that what best happens in Goa is during the monsoon. And it is one of the best times that people coming into Goa can get great moments not only by the sea but Goa beyond beaches. So ताज्या खातीर आज आमी जेन्ना हे सगळे पॉइंट्स उलयल्ले आसात, we will be meeting them in the next week. But before that, they will be putting things together to ensure that Goa as a preferred destination attracts the best as far as international and domestic footfalls are concerned, ensuring a full tourism. The full tourism itself will be the best advertising for the season coming, saying that what we are talking about means business. And people who have been trying to influence Goa in the wrong direction, I think with the government, we will also work out things which will ensure that wrong messaging, wrong selling, wrong advertising of Goa for personal interest or for gratification which otherwise may not be a part of this whole discussion. कोरोना व्हायरसाचो संसर्ग सोंपलो अशें सगळ्यांक दिसतालें, पूण आशियाई देशांत कोरोना व्हायरसान परतून तकली वयर काडल्या. चीन, थायलंड, सिंगापुरात कोरोनाचे दुयेंती सापडल्यात. तशेंच भारतातूय कोरोनाचे दुयेंती सापडल्यात खंय. खासा करून मुंबईत कोरोनाच्यो एक केशी मेळत आसात. ताका लागून चिंता वाडल्या. केंद्रीय भलायकी मंत्र्याच्या माहिती प्रमाण देशांत आतां मेरेन कोरोनाचे 93 सक्रिय दुयेंती आसात. खडपाबांद फोंड्या रस्त्याचेर पावसाच्या दिसांनी उदक तुंबता आनी थळाव्यांक तशेंच विद्यार्थ्यांचे बरेच हाल जातात. नगरपालिका तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याक कळीत करून लेगीत कसलीच उपाय येवजण करूंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. खडपाबांद फोंडे रस्त्याचेर पावसाचे उदक तुंबून लोकांचे तशेंच खासा करून शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे बरेच हाल जातात. पोरू वर्सा उपराशिल्ल्या ह्या समस्येक लागून नगरपालिकेक आनी भौशीक बांदकाम खात्याक कळीत करून लेगीत ह्या वर्सा खातीर कसलीच खबरदारी येवंक नाशिल्ल्याचे थळावे सांगतात. मजगतीं गोंयांत अवकाळी पावसाक सुरवात जाल्ली आसा तेन्ना गटारां नितळ करून उदका खातीर वाट मेकळी करून दिवपाक जाय आशिल्ली, मात हें काम हातांत घेवचे पयलींच नगरपालिकेन रस्त्याचें डांबरीकरण केल्ल्यान आतां ही समस्या सुटावी जातली काय असो प्रश्नूय थळाव्यांक पडला. पोरू कितें जालें, पोरू अर्दो जेन्ना पावस जालो तेन्ना हांगा मातशें ब्लॉक जालें आनी ब्लॉक जावन हांगा सगळे रस्त्यार उदक येवंक लागलें, स्टेप्साचेर उदक येवंक लागलें, भुरग्यांक वचपाक इनकन्विनियन्स जावंक लागलें. ही दुकानां बंद, शटर बंद करचे पडले अशी परिस्थिती जाली. मागीर आमी आमची म्युन्सिपालिटीची सगळी टीम येवन सगळ्यो लादयो काडल्यो, पूण लादयो काडून सगळें क्लीन करून घेतले. पूण हांगा ब्लॉक कांय ना, क्रॉस ट्रेन आमकां ती फूल मारची पडटा. आमी ह्या खातीर म्युन्सिपालिटी क्रॉस ड्रेन मारपाक मेळना म्हणून म्युन्सिपालिटीन PWDक आमी कळयले आनी PWDन आमकां ती मारता म्हणून सांगली. आतां म्युन्सिपालिटी लेटर केला, आमी प्रत्येक मिटिंगेक म्युन्सिपालिटीन आमी आवाज केल्लो आसा. हांव चीफ ऑफिसरा कडेन उलयलां आनी अजून पर्यंत ताचेर एक्शन जावना. आमी PWDकूय सांगलां, आतां PWD कित्याक खातीर करना, कितें डिले जाता फक्त. आतां पावस परतो आयिल्लो आसा, सामान्य लोकांचे हाजेर आसा, आमी इंजिनियरां कडेन फॉलोअप करीत आसा, पूण आमकां अजून सोल्युशनूच मेळना. ते करता, आयज करता, फाल्यां करता, ते डिले जाला. आता काल पाऊस पडला पळय तो हांगा पावला पळय उदक पळय, काल थोडोच पडला पावस तरी हांगा पावला उदक. मातसो म्हाज पडला भितर येता मरे उदक सामकें भितर येता. पण तुम्ही या संदर्भात कोणा सांगले बीन, तुम्ही कळयला तरी म्युन्सिपालिटी बीन? ना, पयली कंप्लेंट केले गेल्या वर्सा साहेबान, नगरसेवकांक कंप्लेंट केली. हय. खडपाबांदावेल्या ह्या समस्ये विशीं उपाय काडपाक जर नगरपालिकेक जमना आसत तर आमकां सांगचें. आमी ही समस्या रोखडीच सुटावी करून दितात अशें मोगोवपाचे दीपक ढवळीकार उलयले. आयकात. पावसांत ड्रेनेज ब्लॉक जाल्ल्या कारणान हें सगळें बुडटा. गेले पावसान ती ड्रेनेज ओपन करून आसलेलो. खूब ट्राय केली, म्युन्सिपालिटीक सांगलें हांवें, हांगच्या नगरसेवकाक सांगलें, ताणें ट्राय केली भरपूर. ताणें हें काडलें, कितें काडलें, सगळ्यो फाटीं काडून निवळ केल्यो, पूण ती मेन ब्लॉक पळय आसा तो ब्लॉक सोडूंक जाय. त्या खातीर ते क्रॉस ड्रेनेज ताका परत करूं जाय. ती आतां कित्याक लागून उरल्या ती खबर ना. हांवें PWDच्या इंजिनियराक हाडूनय दाखयली. हांव मागतां PWD कडेन, हांगच्या आमदारा कडेन, तो मंत्री आहा तेजे कडेन, म्युन्सिपालिटी कडेन, ती बेगिनात बेगीन पावसा पयलीं हें करून घ्या म्हणून. अशें आयकलें की पयर पावस पडल्यान आमकां त्रास जायना ताचो. त्रास कोणाक जाता, स्कूल सुरू जाता पळय न्ही, ती भुरगीं पळय येता न्ही, ती इतली पाणी बुडून वयर चडटा. तांचे पेरंट्स येता, ते पेरंट्स बाबडे
फातर दवरता, एक एक करून फातर दवरता आनी फातरा वयल्यान चलून रस्त्यार वता. हे इनकन्विनियन्स जे भुरग्यांक पेरंट्सांक आनी ल्हान भुरगीं केजीची भुरगीं येता न्ही तांकां जाता. त्या खातीर ते बेगिनात बेगीन करून घेवचे. जायना आमकां सांगचें, आमी करून घेता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारो यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी